4 दीस जाले आमकां थेमो पासून हे उदीक येना आनी केन्नाच हांवें आतां हांगा रावंक येयल्ल्याक आमी पयले पाट दिवाळेचे आदले दिसा ती मोठें एक उदीक सोडलेलें पळय त्या दिसा हांवें उदीक पयलें आमच्या घरान भितर उदीक येयलें आनी वयरूय टांकयेक चडलें नाजाल्यार उदीकूच ना आमकां मात पासून इल्ले पासून उदीक ना। आंटी कडले हांव उदीक घेवन येता वडीत काडीत म्हाका जायना हे सगळे म्हाजे दुखता सगळे आमचे आनी आमी सगळी म्हातारी आमी कितले फावटी हांव पेडण्या गेली ऑफिसान पावली तरी करता म्हणल्यार अजून करूंक ना आनी आज पासून आमकां उदीक ना कितले दीस जाले आमकां उदीक ना। पाणयाचो विषय चालू आसा न्हू त्याच्या संदर्भात आमी तुयांसून जे प्रस्ताव जाय हेचे ठराव समज एक ते प्रत्येक आमी ठराव PWD किंवा वॉटर डिपार्टमेंट तांकां दिल्लेले आसा। तुजे टँकर फुडें येवपाचो काय आसा की आमचो मे म्हयन्याचे तेचे सुद्दां आमी आतांच प्रोविजन करून दवरला की टँकर सुद्दां तांकां हें करून दवरलेला ठराव दिल्लेले आसा किंवा अन्य काही गोष्ट पंपाचे किंवा दुसरे पॅनल बोर्ड आणखी एक समज कसले वस्तू तांकां एक समज जाय न्हू तेचे आमी तरतूद करून म्हणजे ताका आमी सांगलें की तुमच्या जमाना जाल्यार आमकां खंय तरी तुमी हें करा पंचायती म्हणजे लोकांचे खंय तरी आमच्या प्रॉब्लेम जावंक उपकारना ह्या गोष्टीन आमी खंय तरी कॅर घेवन तेंची प्रस्ताव धाडलेले असतात। सो सरकारानय खंय तरी हेचे बेगींतल्या बेगीन मातशें त्या हेंचेर विशय करपाचे आनी आमचे जो ग्रामस्थांचो जो विशय पाणयाचो आसा तो बेगींतल्या बेगीन सॉल्व करपाचो अशें आमी सरकारा कडेन विनवणी करता। देव बरें करूं। तुवें गांव मुर्मुशे वाड्या वयले लोक आयज पंचायतीन मिटींग आसली स्वयं मित्र कितें ते येयल्ले आनी सो उदकाचो आमी प्रश्न मांडलो। सो उदकाचें पोजिशन सद्या अशें आमी आतां जे पंपींग जाता आमकां उदक तुवें गांवांतसून त्या पंपाचेर येयल्ल्या आनी उदक जर पळयत जाल्यार भरपूर उदक भरलेलें आहा बांयक त्या फक्त हेंची जी डिलिव्हरी आहा उदकाची ती हेंची सारकी ना कितें आनी पंप आहात ते धाकटे आहात ह्यो तेंच्यांनी आतां पायपलायनी घातल्यात येदेश्यो आनी अख्ख्या गांवांक आतां हे उदक दितात कितल्या इंचाची पायप आहा ते म्हाका दिसता शेतांनी पासून लोक ह्याच्याहून मोठ्या पायपलायन यूज आपल्या शेतांक उदक करतात आनी हे आतां हे गांवाच्या गांवांक ह्या पायपलायनीन हे उदक सप्लाय करतात। बांयक पयशा जाल्यार उदक आसा पूण उदक जें आहा बांयक ते हांवें त्या मिटिंगेक प्रश्न मांडलेलो की ते बांयचेर वयर लोखंडी जाळी आसा हीच ती जाळी लोखंडी पळय ही अशी सडलेली आहा तेचे तुकडे जाळयेचे पिसीस पडटात बांयच्या उदकान पळय अशें सडलेली आहा कितलीं वर्सां जालीं नको आहा आनी ते बांयन पडटा आनी ते बांयन पडल्या कारणान ते बांयचें उदीक जें आहा तें कलमट लागता पिवपाक। हे कलमट उदक पिवप म्हणजे कितलें हाम हें हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना। त्याच बरोबर वयर झाडां आसात ती जाळी तुटलेली आहा बऱ्याचशा जाग्यार आनी भितन पडलेली आनी ती झाडां वाडल्यात भितन बांयन परतून खोलयो पडल्यात बांयन त्या आनी इतलो मळ सांचलेलो आहा बांयन तें उदीक म्हणजे पिवपाच्या लायकीचेंच न्हू। आनी सरकार आतां तर मोठी घोशणा करता की फुकट उदक दितले म्हणून म्हाका सरकाराचे कुतूहल दिसता की खंयचें फुकट उदक दितले हे गटाराचें उदक आमकां दितले काय आमच्या घरा कुशीकसून व्हांवता तें उदक दितले फुकट आमकां एट प्रेझेंट आमकां पयशे दिवन उदक सारकें मेळना आनी फुकट उदक दितले तेन्ना हें सांगतले जाय जाल्यार पिया म्हणटले ते गटाराचें उदक आमी तुमकां दिता तें नाल्यार नाका म्हणटले कित्याक आमकां पिवन सद्या उदक सारकें पयशे फारीक करून उदीक सद्या आमकां सारकें मेळना। सो हांवें आतां तो जे येयल्लो ताका हांवें सांगलां स्पेशली हें जाता तितले बेगीन तुमी हें करून घेया बांय क्लीन करून घेया ती आनी उदक लोकांक पयशे फारीक करून लोक उदक पितात तांकां मातशे तरी तांकां रिस्पेक्ट दिया आनी लोकांक बरे तरेन उदक दिया। ही बांय जाली तेजे बरोबर सायडीक अशें जर लक्ष मारशात जाल्यार हांगासर बरें व्हडलें तळें आसा आनी ह्या तळ्याचें उदक जवळ जवळ मार्च म्हयन्या पासून आसता तें आमी हांकां कितले फावटी सांगलें की हांगासर एक तें खोलाया तुमी बरी तळी करा आनी तें उदक हांगासर डायवर्ट करा आनी तें पंपींग करून तुमी आमकां सप्लाय करा लोकांक सप्लाय करा म्हणून सांगलें जाल्यार तें करया म्हणूनच सांगतात। हेचेर आमदाराचें लक्ष आसा वो ना हें आमकां खबर ना आमदारा पर्यंत पावता पण आमदाराक जर कॉल केले जावं कितें कोणें सांगलें जाल्यार तुका एकट्याकूच उदक ना रे काय हो तेचो सवाल आसता तेचो परत म्हणजे तो बाबडो जो फोन कोण करतलो आसता तोय उगीच रावता म्हणटकूच आनी तो म्हणटा आपूण आनी कितें करूं की आमदाराक इतलें समजना की इतलें विचारूंकूय जायना की बाबा तुका आनीक खंयच्या एरियेक तुमकां ना रे उदक हें विचारिनात ते। सो अशें सिच्युएशन सद्या जाल्लें आहा म्हणजे उदक आसून सद्या आमकां उदक मेळना अशी परिस्थिती जाल्ली आहा सद्या तुवें गांवांत। सोशल एक्टिविस्ट फ्रॉम तुवें विलेज आयज आमी तुवें गांवाच्या मेन पॉयंटाचेर आसा ज्या पॉयंटार पाणयाचें जे आदिस्थान म्हणटा जंयसून पाणी गांवाक सप्लाय जाता त्या आदिस्थानाचेर आमी आसा आनी हय जेन्ना सायटी गेल्या उपरांत अशें दिसता की पाणी आमच्या तुवें गांवांत खंयच कमी ना पाणयाचो झरोच आसा जाल्यार म्हाका दिसता गंगा सुद्दां येता अशें म्हणात कित्याक एके सायडीक बांय आसा बांयक भरपूर पाणी आसा दुसरे सायडीक एक तळें आसा तेजेर डिसिल्टींग करीत न्हू आनी तें साफ करीत न्हू जाल्यार तेंच पाणी हय घेवं येता कॅरी करूं येता आनी मेन प्रॉब्लम हय टॅक्निकल प्रॉब्लम आसा हय जी बांयक जी वॉटर सप्लायची पायपलायन जी आसा न्हू ती पायपलायन खूब धाकटी आसा
जी आमी आमच्या एग्रीकल्चराक सुद्दां असली ती पायपलायन वापरिना. एक बरी मोठी पायपलायन जाय आसली जेतून पाणी प्रेशरान वयतलें. वयसून धाकटीच जर पायपलायन घातल्या जर तोंडूच धाकटें आसा जाल्यार मोठो घास तोंडान कसो वयतलो. बट टेक्निकल प्रॉब्लम ही पायपलायन मोठी जाय आसली सो दॅट भरपूर पाणयाचो प्रेशरान वयतले. अख्ख्या गांवांक ते कमी पडूंक जायना. इतकें आमचे कडेन प्रोविजन आसा, पाणयाची खंयच कमतरता ना. बांयचेर नजर मारी जाल्यार बांय बरी भरलेली आसा. फक्त प्रॉब्लम आसा पायपलायन धाकटी बसयल्या ताका लागून थोड्या प्रमाणात पाणी कॅरी जाता. प्रेशर कमी वयता आनी ताका लागून प्रेशर मेळना. दुसरो प्रॉब्लम जे स्टाफ आसात न्हू तेंचेर हांव एलिगेशन करिना, पूण म्हाका दिसता खंय तरी जे स्टाफ आसा जे वॉटर सप्लाय करतात सोडपाक पाणी ते कांय टेक्निकल प्रॉब्लम ते रावंड असतात. म्हाका तेची कांय चड नॉलेज ना, पूण एक सांगता की ते रावंड जे सोडपाक आसा ते व्यवस्थीत पाणी सोडिना, तेची सिस्टम सारकी ना. म्हाका दिसता ते लोकल आसात आनी ते आपल्या भागांक सोडटात जाल्यार म्हाका खबर ना. पूण हेचेर इंजिनियरान लक्ष घालपाची गरज आसा की जो स्टाफ आसा तांकां स्ट्रिक्टली दिवपाक जाय की व्यवस्थीत पाणयाचं वितरण करता सगळ्या वाड्यांनी पाणी पावा न्ही. हे जर टेक्निकल पाणी पायपलायन जर मोठी घालीन न्हू जाल्यार पाणयाची कमतरता ना, व्यवस्थीत गांवांक पाणी गावतला. फक्त प्रॉब्लम आसा सिस्टम सारकी ना. ती सिस्टम सारकी करीत जाल्यार आमच्या गांवांक खंयच पाणयाची कमी पडची ना. आज आम्ही हांगासर पेट्रोल हेचे आसा पाणयाच्या टाकये तुयान आसा आणि जो लोकांचो प्रश्न आसा पाणयाचो तो सोडोवपा खातीर आमी आतांच आमचे स्वयंपूर्ण मित्र तशेंच जेईंक आपयल्ले आणि जास्तीत जास्त आमकां 1 नंबर वॉर्ड 2 नंबर वॉर्ड आणि भोमवाडा ह्या 3च वॉर्डांचेर पाणयाचो थोडोसो प्रॉब्लेम जाता. आणि पाणी कित्या खातीर येयना हे आमी जेई कडल्यान जाणून घेतले. थोडेशे प्रश्न आसा की टाकी येना, टाकये खातीर डायरेक्ट जेन्ना पाणी वयता त्या पायपा फुटतात ताका लागून पाणयाचो आणि अल्टरनेटीव देन आमकां पाणी येता आणि ते सदिनात येतले अशें आमी अपेक्षा धरता. पूण लोकांची मागणी आसा सदिनात येवचे. पूण हांगासर पाणी आसा पूण थोडेशे जे प्रश्न आसात टाकयेचे प्रश्न आसा तो टाकी आता नवीन टाकी आमी बांदतले. जेन्ना 30 MLD प्लांट जातलो तेन्ना आमकां आमदारान एश्योरन्स दिला की 30 MLD प्लांट बेगिना बेगीन टेंडर जाले हे जाले आणि त्या माध्यमांसून तुयान 2 टाकये सँक्शन जाल्ली. एका टाकयेचे इनॉग्रेशनय जाले आणि त्याचे काम अर्धे जाल्ले आसा. आणि दुसरी टाकी जी आसा आमी ती अवेलेबल जागा सोदताले ती आमच्या हेल्थ आहा आणि त्या हेतून जागा आसा थंय खंय तरी आमी प्रपोज केल्ले आसा आणि ते आमदारा कडल्यान ते आमी प्रपोजल धाडलेले आसा आणि ते आमकां जागा मेळटली. आणि हे जर टाकये जाले आणि 30 MLDचो प्लांट जर बेगिनात बेगीन पूर्ण जालो जाल्यार जो आमचो पाणयाचो प्रश्न आसा तो बेगिनात बेगीन सुट्टलो आणि तो सोडोवपाचो प्रयत्न आमी आमदारा मार्फत आणि सरकार दरबारी वचून तो सोडोवपाचो प्रयत्न करतले आणि जास्तीत जास्त जे लोकांची समस्या पाणयाची आसा ते दूर करतले.